लॉकडाऊन जावन आयज 15 दीस जायत आयले. आमच्यो मुळाव्यो गरजो पुराय जातात काय ना, भाजी कड्डण ह्यो गरजेच्यो वस्तू मेळटात काय ना हाची वासपूस कोणेच केली ना. सरकाराची, थळाव्या आमदारांची जबाबदारी नासली. बार्शे पंचायत वाठारांतल्या लोकांनी प्रश्न विचारला. आयज 15 दीस जायत आयले लॉकडाऊनाक लागून बार्शे पंचायत वाठारांतले लोक घरांतल्यान भायर सरूंक नात. बाजार 12 किलोमिटराच्या अंतरार. सामान जाय आसल्यार लागींसराक कांयच ना. सरपंचान आपले परीन यत्न केल्यात पूण कांयच फायदो जालो ना. सरकारी यंत्रणा आनी आमदारांची निष्क्रियते कडेन लोक बोटां दाखोवंक लागल्यात. पळयात. कोण म्हणजे सरकारान बशिल्ले लोक एटलिस्ट तुम्ही ग्रोसरीचे प्रोडक्ट्स आसा, वेजिटेबल्स आसा, त्यो आयज तुम्ही लोकां कडेन पावोवपाक जाय आशिल्ल्यो, त्यो आजून पावले ना. थोडी इन्क्वायरी केली जाल्यार म्हणटात ना पावतले मिनिस्टर पावयतलो, हो पावयतलो, तो पावयतलो. केन्ना पावयतले खबर ना. ते फक्त इलेक्शनाच्या टायमार येतात, फक्त ते कितें घोळ करतात, फोटींग आश्वासन दितात आनी सामक्यो नाका जाल्ल्यो काणयो सांगतात. त्यो फक्त कानाक आयकपा खातीर बऱ्यो दिसतात, पण इन रियलिटी आयज पासून केपें 35 वर्सां फाटीं जशें आशिल्लें तशेंच आज आसा. व्हडली पंचायत आयज ह्या पंचायतीन पळोवपाक गेलेल्या सारकी टायम टू टायम वेजिटेबल्स पावप ना, ग्रोसरी आयटम्स लोकां कडेन पावप ना. आयज आमचे पंच नाल्यार सरपंच ह्या गांवांनी भोंवता, तेमकां आमी दोश दिवन कांय फायदो ना. कित्याक जेन्ना तांकां अप्पर लेवलाचेर जेन्ना कांयच वस्त मेळना जाल्यार ते खंयच्या हाडून दितले हो एक प्रश्न पडटा. आतां कितलींशीं वर्सां जालीं, पयलीं हांव पंच बी आसलो, आतां बी सरपंच जेन्ना काम करता म्हाजे तकलेक विचार आयलो की ह्या बार्शेच्या पंचायतीच्या वाठाराक एक बाजारांत एक बारीकशें कितें सामान कितें हाडटा जाल्यार तांकां वचपाक खूब पयस पडपाक लागलें. कारण तांकां 10-12 किलोमिटर अंतराचेर कुंकळ्ळे काणकोण सारक्या बाजारांनी वचपाक पडलें. ताका लागून हांवें एक विचार केलो की हॉर्टिकल्चर शॉप म्हूण हांवें तयार केलें. आमचो एक केपें मतदारसंघाचो मिनिस्टर बाबू कवळेकर आनी फाटीं आमकां काही गोश्टी जाल्यो की तेणीन आमच्या ह्या खेडेगांवाचेर एक मिटींग घेवपाक जाय आसली आनी हांव ह्या पंचायतीचो सरपंच आसलो. म्हाका लागीं तेणी कोपरेट सांगलें ना म्हणटा हांव. ताका लागून हांवें प्रत्येक वाडा वचून हांवें काही तरी गोश्ट्यो म्हाजे कडेन जे जाता त्या भशेन ताका लोकांक करून दिले कडेन आसा. आनी हांव एक रिक्वेस्ट करता की सरकारा फुड्यान म्हणून म्हणटा की म्हाका ह्या पंचायती लेवलाचेर जो काही सरकाराचे स्किमी जावं कितें पळय आसा त्यो हांव ते म्हाजे अंडर ते सोंपयत जाय. हांव प्रत्येक गांवांनी लोकां फुड्यान पावोवपाचें काम हांव करतलो अशी आशा बाळगिता. बार्शेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.